आम्ही ताका एश्युरन्स दिला हावजान की if it can be relocated on Aguada Bay side, we are ready to do it. There is no problem. So he has a demand. He has already spoken to CM also and me also. We will look at it. We are not saying that I will do it tomorrow only. So we have to see alternate place. Then call for a meeting. Chief Minister has to be appraised. He has to be taken in confidence. आयज जर तर पणजेची सगळी 5 स्टार हॉटेलां फूल आहा आनी आमचे कोस्टल बेल्टाची हॉटेलां फूल आहा जाल्यार फ्रायडे सॅटर्डे ट्युरिस्ट जे येता तुमी येवन थिंगा उबे रावा आनी पळया कितले ट्युरिस्ट त्या काजिनोन वयता पळय. सो इट इज पार्ट ऑफ द ट्युरिजम एक्टिविटी इन गोवा. तशें तुमी ताका ताणून दवरनाका 100 दीस म्हणून. ताणें एक बरें काम पावल मारला फुडें तेणें करूनी. तेणें आपल्या लोकांक जें कितें सांगलां की आपूण अमकें काम करून दितलो आनी आमचे वाटेंतले लोक वेलकम करता ते. जर तर आमचे वाटेन ऑफिसां घालूंक सोदता कोण आनी आमचे लोकल लोक दिता तांकां काजिनोची ऑफिसां आमी रेडी आहा. 1 ऑक्टोबर सावन नवो टुरिजम सिजन. शेक वांटप हुमकळात म्हूण शेकवाल्यांक हुस्को. ते शिवाय शेकांची लायसन्स फी चडूच वाडोवची म्हूण सरकाराचेर आदींच दबाव. सीएमा कडेन मायकलाक घेवन आनीक सप्तेक घेवन आयिल्ले आमचो रिक्वेस्ट करपाक जाता तितले बेगीन आमकां शेकां इश्यू करची म्हणून लायसन्सां. आमचे मेन डिमांड कितें मेन डिमांड म्हणल्यार आमची एवरी इयर फी जी वाडटा न्हू ती आमी सीएमाक सांगलां चड वाडय नाका. एक मिनिमम जितली जाता तितली वाडय म्हणून. We have appraised the Chief Minister. He has already instructed Director Tourism how to do it. And next cabinet meeting, the note will come for clearing the shack policy. New shack policy जाता त्या खातीर कॅबिनेटाक येवपाचें आहा. सो कॅबिनेट जे आयज पोस्टपोन जाला पळय तें 1-2 दिसांनी आसतलें फुडें. सो त्या पॉलिसीचेर ते फुडें वचपाचें आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.